दीस मंगळार जानेवारीची 13 तारीख 2026. पहिले वाचप सामुएल प्रवादीच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 1 वळ 9 तावन 20 पर्यंत. शिलोंत तांणी जेवन पियोवन जाल्ल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना याजक एली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंता कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळी सखंती बरी जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां कळून रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली, दळबरांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचे दळदिरपण पळयताय जाल्यार, तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार, आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्म असो करशी जाल्यार, हांव ताका ताची जिणी भर सर्वेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट हालताले, पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल अशें दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्ले सितेर रावतली? तुजो दाखांचो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भाकी स्त्री. हांव जावं दाखो सोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हज्या काळी सर्वेस्परा मुखार वमतिलें इतलेंच. तुजे साकण एक हलकी स्त्री म्हणून लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजान थावन उलयताली. एलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्यां मुखार तुजे साकरणीक दया लाबूं. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचें मुखामोळ फुडें केदींच खंतीन भरिल्लें दिसूंक ना. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ती उठली आनी ताणें सर्वेस्पराचें आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपले पतीने हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचो उगडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरले उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हणून नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन सामुएल 1 अध्याय 2 1 4 तावन 5 6 तावन 7 आनी 8 ABCD. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाती म्हजें काळी संतोसता. सर्वेस्परा थंय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवें मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मनांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण संतोसता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाती म्हजें काळी संतोसता. बोळवंतांचे धोणू मोडून पडले, पूण अस्कत्याचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपट्टो ग्रास सोडूंक वतात. भुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांचडी जावन आशिल्ली 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाती म्हज्या काळी संतोसता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दोरबोलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तो सुदरणीक शेवटिता आनी उखल नुबारता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाती म्हज्या काळी संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा.
कुवारामध्ये तांकां बसयता. मानाचे सिंहासन चण एकल्याक नमियान दिता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे तारकाते म्हजे काळीज संतोसता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर मानून घेया. मनशाचें उतर शेनी बकार देवाचें उतर तें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 21 तावन 28 पर्यंत. उपरांत ते कफारनवांत येवन पावले. सब्बत येतस जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जातालो, कित्याक अधिकार आसल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो. शास्त्रा बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतस ताणें बोब मारली. नजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हणून हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका भेस्टावन म्हळें, तोंड धांप आनी ह्या मनशांतोन भायर सर. तवळ तो देवसार ताका पीस सोडून व्हडल्या ताळ्यान किळंच मारीत त्या मनशांतोन भायर सरलो. सुमेस्त विस्मीत जाले. ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवी शिकवण अधिकारान बरयली. देवसाराक पर्यंत तो फर्मयता आनी ते ताचे फर्माण मानतात. तितल्यार गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे. फाकांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूची शिकवण अधिकारान बरयली. ताच्या स्नाना उदेशी मार्क स्वार्थेगारान सांगला तशें जेजूचो तो अधिकार तो पवित्र आत्म्यान भरलेले वरवीं उदेलो. तसो तो आत्मो ताका अरण्यांत वायटाचेर झुजोवंक केल्लो. वायटा विरोध झुजचें जेजूच्या मिसांवाचो प्रमुख वांटो म्हणले हातूंत स्पश्ट जाता. जेजू विशीं उलोवन ताची वळख दिवन जेजूचें नांव सांगून जेजू कसो मुठी भितर हाडूंक प्रयत्न करच्या त्या देवसारा विरोध जेजू परत झुजता आनी परत पडाव करता. जेजूची अधिकार बरीत शिकवण देवसार दाणोवचे ताचे करणेन आनीकी चड तरान पजळटा. मार्काच्या सुवार्तेंत जेजू देवाचो पूत म्हणली उतरां देवसाराच्या तोंडांतावन येतात. भावार्थान जेजूचो देवाचो पूत म्हणून सोदून काडूंक लोकांक थोडो वेळ लागतलो. तरी लोकांची प्रतिक्रिया जेजू थंय हेच दिशेन आसा. आयची सुवार्ता आमचे प्रतिक्रियेक राखता. जेजूचे शिकवणेचेर आनी ताच्या सक्तीचेर पातयेवच्यांत ती प्रतिक्रिया आटापल्या.